माशे काणकोणा मडगांव कारवार महामार्गाचेर कदंबा बस आनी कारी मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 6 जाण गंभीर दुखापत जाल्या। अपघातांत मार लागिल्ल्या 6 जाणांक उपचारा खातीर मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। तो शेत म्हणून हांवें गाडी उबी केली तरी बरो स्पिडीन येयलो 75-80 स्पिडीन आलो तो आयल्टी धक्को मारलो। तू स्टॉप केली गाडी स्टॉपवर रावलो हांव रॉंग सायडी हाडून मारली हाडून मारली वयर जाल्यार इंजर्ड तुम्ही कॉल केले पुलिसाक? पुलिस आम्ही कॉल केला ताका पुलिस हांवें कॉल केलो। तुमची गाडी खंयच्यान येयली? आम्ही मडगांवच्यान येयल्ले खंय वचपाची? कारवार वचपाची। पॅसेंजर कितले आशिल्ले गाडयेक? पॅसेंजर सिटींगसून नासलेली गाडी। पण तुजी इंजर्ड बी कोण आहा पॅसेंजर? ना इंजर्ड कोण ना। माश्यां काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट जालो। एक्सिडेंट जो आशिल्लो तो कदंबा बस आनी गाडी आयट आनी कारयेक भितर जालो। एक्सिडेंटा भितर एकलो जो राजेश वेर्णेकर आशिल्लो हो जाग्यारच सोंपलो। दुसरी ती त्या गाडयेन अशी म्हायती मेळटा की त्या गाडयेन टोटल 6 जाण आशिल्लीं, 2 जाण बायलां आनी दादले। बाकीचे सगळे काणकोण हॉस्पिटलांत हाडलेले, पूण सगळीं तितून भितरली 2 जाणां ती सामकी सिरियसली इंजर्ड आसा। बाकीचे आसा ते कोणा पांय मोडलेले आसा, तकले मारलेले, ताका सगळ्यांक आसा मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा।